मंत्री बाबू आजगावकार मोपा एअरपोर्टावेलें काम जमावाक हाडून बंद उडयता आनी 2 दिसां भितर रोखडेंच आपुणूच येवन पंचाक घेवन सुरू करता। हें कितें चल्लां काय म्हणून युनायटेड बहुजन साक बाबूचेर दुबाव। मांद्रेचो आमदार दयानंद सोपटेकूय तोच प्रस्न पडला। एअरपोर्ट बांदपी GMR कंपनी सायटीर थळ्यावाचे ट्रक लायना म्हूण बाबून आवाज काडिल्लो। एअरपोर्ट इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जो जाता आमचे डिमांडाचेर हो एअरपोर्ट जातालो, पण ह्या एअरपोर्टाचे बेनिफीट आमकां कितें मेळटा हें आजून आमकां तेंच्यांनी सांगूं ना। आमी तांकां एम्प्लॉयमेंट खातीर आमी नांवां दिल्लीं, आजून एकटाकय अपॉयंट करूं ना। हो समज बेनिफीट आमकां मेळना जाल्यार आमकां एअरपोर्ट कित्याक जावं। आज तेज्या CEO कडेन आमी उलयले, आमचे सगळे प्रतिनिधी उलयले, कमिटी मेंबर, आनी ताणें सांगलां पयलें प्रिफरन्स म्हणटा तें आमचे लोकल लोकांक मेळटलें। जे लँड लुजर आहा तांकां पयलीं आमी प्रिफरन्स दितले, तशेंच विलेज वायज जे आहात लागीं तांकां दुसरे प्रिफरन्स, आनी तशेंच पेडण्या तालुक्याच्या लोकांक दुसरे प्रिफरन्स दितले, आनी मागीर गोंयचे पळयतलो खंय मेळना जाल्यार। 48 वरां भितर एकाच आमदार मंत्री बाबू आजगांवकाराची ही दोन तोंडां। सरकाराच्या मंत्र्यान भायले भायर बंद उडयिल्ले हे सरकाराचे म्हत्वाकांक्षी प्रकल्पाचे काम उपरांत 48 वरां भितर अशें कितें घडलें काय म्हूण पेडणेकारांक दुबाव। बहुजन समाजाचेर अत्याचार जाता। आता 2019 इलेक्शनात जेन्ना आमकां भारतीय जनता पार्टीचो जेन्ना संपूर्ण आमी हे करतले, हांगासून ताका हद्दपार करतले, तेन्ना आमकां दिसता कितें बहुजन समाजाक स्वतंत्र मेळटले। हे पुरेपूर हांव जाहीरपणे उलोवंक करता, बहुजन समाजाक आयज खंयसरूच वालोर ना। एक गोष्ट म्हत्वाची म्हणजे बाबू आजगांवकारान ह्यो आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक बाबू आजगांवकारान घेतलेलो आसा। काल बाबू आजगांवकार मोपा एअरपोर्टाचेर थंय गेलो आनी काम बंद केलें। जो मनीस कॅबिनेट मिनिस्ट्रीन जो आसा तेणी पयलीं रिजोल्युशन घेवंक जाय आसलें मिनिस्ट्रीन बसून, बाबा आपूण आयज मोपा एअरपोर्टाचेर वयता आनी काम बंद करता म्हणून। तो आयज वयता आनी काम बंद करता, दुसऱ्या दिसा वयता आनी थंय काम चालू केलें म्हूण सांगता। हे कशें कितें शक्य आहा? काम बंद पडले, परत 24 वरांनी सुरू केले। हे नाल्ल फोडपाची जी नाटकां केली, ही नाल्ल फोडपाची नाटकां फाटली पार्श्वभूमी मिनिस्टरान स्पश्ट करची पडटली। पेडणेकारांक सामकेच बाबा अनपड अशें समजुचें न्हू, कारण पेडणेकार आमी सुशिक्षीत आहात, पेडणेकारांक बरें वायट कळटा। कोणी कितली जरी नाटकां केली जाल्यार ह्या नाटकाची बाबा राग रंग कसो आसतलो आनी कितें आसतलो हे जाणून घेवंक शकतात। त्रिमंत्री समितीक कांयच अर्थ ना। सरकार अमेरिकेंतल्यान चल्ला ते पळयल्यार खंय सगळ्या मंत्रीमंडळाकूच घरा धाडपाचे। आज गोंयचे निर्णय जे आसात ते अमेरिकेक सांगून येतात, आनी हे जे पळय 3 जाणांचें मंडळ जें स्थापन केलां तें कांयच कामाचें ना। त्या खातीर म्हाका दिसता की प्रत्येक गोश्टी कडेन जी आंदोलनां चलतात आज गोंयांत, जावं ती कूळ मुणकारीची जावं ती मागीर नद्याच्या राष्ट्रीकरणाची जावं, मागीर म्हादय नदीचेर जावं, मागीर खाणबंदीचेर जावं, मोपा विमानतळाचेर जावं, टॅक्सी चालकांचें जें पळय हें आसा आंदोलन आसा तें जावं, मागीर कोळसो जे पळय आसा ताजेर जावं, प्रत्येक गोश्टीचेर हें सरकार विफल जालां। त्या खातीर आनी नैतीक जबाबदारी धरून हे सगळे हें मंत्रीबळ बरखास्त करचें आनी राजिनामो दिवचो। कित्याक हे तर 12 जाणां येयले आनी 12 जाणांनी येवन हें सरकार स्थापीत केलां हेवटेन तेवटेन करून, त्या खातीर ह्या सरकाराक कांय दम ना आतां। मोपा एअरपोर्टा खातीर धनगर समाजाची 14 घरां आयिल्लीं, तांचें पुनर्वसन कासरवडणे गांवांत केलां। घरांच्या बांदकामाचो मंत्री बाबू आजगांवकारान नाल्ल फोडलो। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस आनी विनोद मेथर। शेटे ग्रुपाचे नवे व्हेंचर संस्कृती रिसॉर्ट तोरशा पत्रादेवी हायवेर सुरू जालां। रिसॉर्टाच्या उक्तावणाच्या दबाज्याक शेटे ग्रुप, प्रुडंटाची टीम, मिस्टर अँड मिसेस गोवा जैतिवंत आनी बाकीचे सर्तक आशिल्ले। सगळ्यांक हे रिसॉर्ट नक्की घोस्ताक वतले म्हूण शेटे ग्रुपाचो CEO MD श्याम शेटे उलयलो।
सगळ्या गोंयकारांकडे मागता आणि प्रुडंट मिडियाच्या विवरांकडे एक अशी तेंचे कडेन आशा बाळगता की प्रत्येकान ह्या आमच्या नवीन वेंचरात संस्कृती रिट्रीट हांगा एक फावटी तरी येवन पळोवपाचें. तुम्ही पळयल्या उपरांत तुमकां नक्कीच आवडटलें. आवडलें काय प्रत्येक लोकांक सांगून तुम्ही प्रत्येकान हांगा येवपाचें आणि ही जी आमी एक स्कीम घातलेली आसा संस्कृती रिट्रीट ह्या योजनेचो प्रत्येकान एक उपयोग करून घेवपाचो जेणे करून तेचे प्रत्येकाक अशें दिसतलें की कितें तरी एक गोंयांत एक पेडण्यात एक वेंचर्स वेलनेस सेंटर आसा आणि प्रत्येका कडेन परत रिक्वेस्ट करता की एक फावटी तरी सगळ्या लोकांनी सगळ्या गोंयकारांनी प्रुडंटाच्या विवरांनी संस्कृती रिट्रीटात येवपाचें आणि तेचो लाभ घेवपाचो. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक.